नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर माय मोगाचो येवकार. हांव गौरीश परमामणकर. गांवगिरे वाठारांतल्यो खबरो म्हणजे आवाज गोंयचो ह्या बुलेटिनाक सुरवात करूया. सविस्तर खबरां पयलीं नजर मारया हेडलायन्साचेर. कानोये डबल मर्डरा फाटलें मुखेल कारण घरांतले वादूच आशिल्ल्याची शक्यताय. घडणुकेची दर एका नदरेंतल्यान करतले चवकशी. उत्तर गोंयचो पुलीस अधीक्षक निधन वाल्सनान दिली माहिती. मोपा विमानतळाचेर टॅक्सीकारांक वेळ दियात वाडोवन आमदार मायकल लोबोची मागणी. बनावट रेल्वे तिकेट बुकींग घोटाळ्यांतल्या दोग दुबावितांक 3 दिसांची पुलीस बंदखण. दक्षिण गोंय प्रथम सत्र न्याय दंडाधिकाऱ्याचो आदेश. आणि वाडी नानोडा वाठारांत व्हडा उमेदीन मनयलो धालो. फुगडी, लोकगितां आनी अनेक लोकपरंपरेन सजिल्लो धालो मांडो. आनी आतां खबरो विस्तारांत. बर्जर पेंट कारखान्याक जो उजो लागिल्लो आसा तेजे अपडेट्स आमी तुमकां दित रावतले. आतां वळयात फुडल्या खबरांकडे. 2 दिसां फाटीं जॉय फर्नांडीस ह्या मनशान आपल्या 2 भुरग्यांचो जीव घेतलो आनी स्वता आत्महत्या केली. ह्या घडणुके फाटलें मुखेल कारण घरांतलेच वाद अशें दिसून येता अशी माहिती उत्तर गोंयचो पुलीस अधीक्षक निधीन वाल्सनान दिला. ह्या विशीं जॉय फर्नांडीसाच्या घरकान्नी कडेन आवय आनी शेजाऱ्या कडेन उलयल्या उपरांत पुलिशेन ह्या निकशाचेर आयल्या उपरांत अधीक्षकान अशें सांगिल्लें आसा. तशेंच ह्या घडणुकेची दर एका नजरेंतल्यान चवकशी करतले अशी माहिती लेगीत वाल्सनान दिल्या. मतलब कंप्लेंट के हिसाब से हमने मर्डर बिकॉज पोस्टमार्टम रिपोर्ट में both the kids it has come in record saying that both the kids died of strangulation. तो स्ट्रैंगुलेशन की जब डेथ है उसमें मर्डर की एफआईआर रजिस्टर हो. उसके बाद फादर का जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हैंगिंग आया. तो प्राइमा फेसी इफ यू रीड ऑल द इंसिडेंट्स टुगेदर it seems like the father strangulated the children and then he committed suicide. Family dispute is a primary reason which we came to know from talking to wife, mother and other family members. That is the main reason. That is what has come till now. We are still investigating the case. Is there any other angle to that case? All the things which part of the postmortem legally जो करने हम लोग कर रहे हैं. पर्यटक टॅक्सीकारांक दाबोळी विमानतळाचेर मातसो सुद्दां 5 मिनटां परस सुद्दां वेळ जालो न्हू जाल्यार तांकां रोखडे चार्ज करतात खंय आनी ताका लागून पर्यटक टॅक्सीकारांच्या बोल्साक व्हडलो फटको बसता. विमानतळा वयलो हो वेळ वाडोवन दिवचो अशी मागणी पर्यटक टॅक्सीकारांनी आपणाक केल्या अशें मायकलान सांगलें. हो प्रश्न सरकारान जाता तितल्या बेगीन सुटावो करची अशी मागणी मायकल लोबोन केल्या. टॅक्सी फेडरेशन हॅज टोल्ड मी आमचे नॉर्थ गोवा एंड साउथ गोवा दे कलेक्टिवली कम yesterday to tell me that when they enter the airport the time is ticket is given with time, so they cannot cross 5 minutes. If they cross 5 minutes 30 seconds also, then there is a complication over there that they have to pay 500 rupees. Otherwise that nominal whatever is the 50, so that time should be slightly extra because ट्युरिस्टाचे जेन्ना एक 500 जण पॅसेंजर असतात त्यांचे लगेजूय खूब असतात and they should immediately get the space to park and unload the luggage. They have to get down from the taxi and the taxi starts and comes out of the gate. The airport being very big and distance from the main gate when you enter up to the airport main gate and to exit out, how much time it takes when there is traffic around. So in the future our youth who are in the taxi business should not pass on these 500 rupees to the customer. So all these are genuine teething problem in the beginning which needs to be addressed, which needs to be rectified after addressing. मंगळारा सकाळी गिरी महामार्गाचेर मोटार आनी दुचाकी मदीं अपघात जालो. हातूंत दुचाकीचें बरेंच लुकसाण जालें. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण दुचाकी चालकाक दुखापत जाल्या. ह्या अपघाताक लागून दोनूय चालकां मदीं वादावादी लेगीत जाली. महामार्गाचेर अपघात घडिल्ल्या कारणांत अकस्मात ह्या रस्त्याचेर येरादारीची कोयंडी वाडपाक लागली.
बनावटी ID आणि कागदपत्रां तयार करपी फातिमा टूर्स अँड ट्रॅव्हल्साच्या 2 दुबावीत हंसराज आणि खजौदीन हांकां सोमारा न्यायालयांत हाजीर केले. न्यायालयांत तांकां 3 दिसांची पुलीस बंदखणीची ख्यास्त फरमायल्या. दोनूय आरोप्यांक रेल्वे कायदो कलम 143 तेंचेर लागू केला आणि ह्या खाला तांकां अटक केला. बनावट ID आणि कागदपत्रां तयार करून रेल्वेची बुकिंगां ते करताले. सुमार 3,820,000 रुपयांची तिकिटां पुलिसांनी जप्त केली. द्वारा फातिमा टूर एंड ट्रेवल्स में रेड की गई थी, जिसमें 2 व्यक्तियों को, हंसराज और तजाउद्दीन को 3,20,833 रुपये टिकट के साथ पकड़ा गया, जो पर्सनल यूजर ID बनाकर अंकित मूल्य से अधिक पैसे लेकर यात्रियों को या ज़रूरतमंद लोगों को देते थे, जिसके ऊपर आज माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया, जहां पर 3 दिन पुलिस कस्टडी उनको दिया गया. ये रेलवे एक्ट की धारा 143 के तहत इनके ऊपर कार्रवाई की. IRCTC का एजेंट था, उसी के आड़ में ये पर्सनल यूजर ID बनाकर लोगों को टिकट सप्लाई करते थे, टिकट की कालाबाजारी भी करते थे. ये ID जो है इसको ब्लॉक किया जाएगा और IRCTC को पूरी इसकी जानकारी दी जाएगी. ये पिछले 7-8 साल से ऐसे कर रहा है, ऐसा उसने खुद बताया है. अभी तो इंक्वायरी के बाद पता चलेगा कि ये काम में कब से संलिप्त है. नहीं, ऑफिस वगैरह सील करने का हमारा नहीं होता. हमारा काम रेलवे का जितना टिकट से संबंधित रहता है वो कर. पुर्विल्ली काळा सावन चलत येयल्ली धालाची प्रथा आयज मेरेन कांय वाठारांत सांबाळून दवरिल्ली पळोवपाक मेळटा. नानोड्यावाडी वाठारांत बायलांनी पारंपारीक पद्दतीन एकठांय येवन धालोत्सव मनयलो. ह्या धालोत्सवांत बायलांनी न्हवरो व्हंकलेचो नाट्य प्रकार, बुडकुलो दुवाळो आनी फुगडी घालून धालाच्या मांडार आनीकूय उमेदीचें अशें वातावरण ह्या बायलांनी निर्माण केलें. जाल्यार त्याच वेळार धालाच्या मांडार फळाची पावणी लेगीत जाली. तुळशीक फुलां घालून सगळ्या बायल्यांनी ह्या धाल्याची सांगता केली. लोकांच्यो गरजो जाणून घेवन फाटली 6 वर्सां सावन तुडवाडीचो सतीश गांवकर नुन्या ह्या वाठारांत ऑर्कीड फुलांचो वेवसाय करता. सणा परबांक, लग्न कार्यांक, सुवाळ्यांक फुलांची खूब गरज आसता आनी हीच गरज जाणून घेवन दक्षिण गोंयांत ह्या फुलांचो वेवसाय ह्या शेतकऱ्यान सुरू केला. 3000 चौकट मिटर जमनीचो वापर करून सतीश गांवकर हो शेतकार फाटली 6 वर्सां 2 जातींची ऑर्कीड फुलांचो वेवसाय करता. पर्पल आनी धवो ह्या 2 रंगांच्या फुलांक बाजारांत चड मागणी आशिल्ल्यान ह्या 2 जातीची फुलां आपल्या फार्मांत फुलयता. ही फुलां 12 म्हयने फुलतात आनी ह्या फुलांच्या उत्पन्नांतल्यान फायदोय आसा अशें शेतकाराचें म्हणणें. ऑर्कीड करपा खातीर जी एरिया हांवें वापरल्या ती जवळ जवळ 3000 स्क्वेअर मिटर आसा. करपाच्या एक एकर, पण हांवें ती थोडी पयलीं ट्रायल बेज म्हणून 3000 एरिया भितर केलें आनी तितून हांव सक्सेस जाल्लो आसा. तितून भितर 2 क्वॉलिटी आसा ऑर्किडाची. म्हाजे कडेन 2 वरायटी आसा, एक पर्पल आनी एक दुसरी आसा ती व्हायट. ऑर्कीड फुलां खातीर ह्या शेतकाऱ्यान बऱ्यांतली बरी कुयदाद घेतिल्ली पळोवपाक मेळटा. जाळीची खाट करून ताचे सोण्णाच्या कात्यार ही ऑर्कीड झाडां तो रोयता. दिसांतल्यान 1 फावट ह्या झाडांक उदक दिलें वता. गरमेच्या दिसांनी ह्या झाडांक थंडाय मेळची हे खातीर उदकाचो फवारो मारतात. सोबीत फुलां ह्या बागेंत फुलिल्लीं पळोवपाक मेळटात. आमी ह्या ऑर्किडा खातीर आमकां जें उदक लागता तें आमी हांगा मायक्रो स्प्रिंकलर केलें आसा. दिसांतल्यान आमी एक वेळा सकाळीं फुडें उदक दिता तांकां, मागीर आनी उदक दिना. जर गरमे दिसाक मागीर तांकां फोगर चालू करचें पडटा. फोगर वयर आसा, एक 15 मिनटांनी आमी फोगर दिता. तें कशें मार्च, एप्रील, मे हे 3 म्हयने जे आसा त्या
तेन्ना गरमी चड आसा आनी तेन्ना आमकां ते ह्युमिडिटी मेंटेन करपा खातीर ते फोगार मारची पडटा. आतां झाडां लावपा खातीर कशी लावपाची जर ताका एक पयलीं बॅड करची पडटा. बॅड केली, नेट वापरपाचें बॅड एक बॅड केले उपरांत तेजे वयर आमी कोको शेल नाल्लाचें सण्णां दवरिता आनी तेजेर हें झाड दवरिता. पयलीं तें सिंगल आसलें पूण आतां ताका वेगळे वेगळे नीव कॉम येवन हें जाल्लें आसा आनी तें इल्लें इल्लें व्हड जाता आनी तेजे नंतर अशे तरेन ताका एक हें येवपा लागता. म्हळ्यार पयलीं बारीक येता अशी येता, तेजे उपरांत मागीर ताका अशी कळे येता, मागीर फुलता अशी आनी सो आमी तेजेर मागीर क्वॉलिटी ए ग्रेडींग करता. ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड आनी आमी हार्वेस्टिंग करता आनी मागीर ती मार्केटांत धाडटा. ऑर्कीड फुलांच्या उत्पन्नांतल्यान सुमार 50,000 तरी आर्थीक नदरेन फायदो जाता आनी ह्यान फुडें 1 लाख मेरेन आर्थीक फायदो जातलो जाल्यार कश्ट करप तितलेंय गरजेचें आसा. गोंयकारांनी फुडें सरून अशे वेवसाय करपाक जाय अशें सतीश गांवकारान सांगलें. आज हें ऑर्कीड करता आसतना आमकां जवळ नेट प्रॉफीट म्हळ्यार 50,000 तरी आसा, पूण हेज्याक परस चड काडपाक जाता. आपणी स्वता मेहनत करपाक जाय. आतां म्हाजे कडेन एक लेबर आसता, पूण आपणी स्वता तर लक्ष घातलें चडान चड जाल्यार तुज्यान 1 लाख पर्यंत दवरिपा जाता. आनी हांव आज एक युथाक एक मेसेज दिवपाक सोदता की जॉबा फाटल्यान धांवनाका, एग्रीकल्चर करा. आपल्यालें ट्रेडिशनल करा नाजाल्यार मेकानिजम करा, पूण आयज एग्रीकल्चरान इतलो वाव आसा, इतलो स्कोप आसा की आयज एग्रीकल्चरा शिवाय आमी जगपाक शकना. म्हणून हांव युथाक एक चॅलेंज अशें म्हणून घेवन चला तुमी की एग्रीकल्चर जें आसा तें तुमी आपल्यालें एग्रीकल्चर करपाक जाय. अदरवायज तुमी लिजाचेर सुद्दां कोणा जमीन घेवन एग्रीकल्चराक आज खंयच मरण ना, कारण एग्रीकल्चर म्हळ्यार आमचो बॅकबोन. म्हणून हांव युथाक एक परत मेसेज दिवपाक सोदता की एग्रीकल्चर करा आनी तुमी सक्षम जाया. गौरी सतरकरा सयत ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. मेर्शें वाठारांत बेकायदेशीर पद्दतीन जमीन पुरोवपाच्या जाग्याचे मामलतदार आनी नगर नियोजन खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी मंगळारा पळोवणी केली. ह्या वेळार कोमिनिदाचे प्रतिनिधी आनी आरजीचो मुखेली मनोज परब हाजीर आशिल्ले. आयज मामलतदारान पळोवणी केल्या ताचेर हांव धादोशी ना. मामलेदारान जमिनीची मेजणी केल्या ती सारकी ना. तिसवाडी तालुक्यांतल्या कोमिनिदाद जमिनीचेर व्हडा प्रमाणात अतिक्रमण जाला, देखून ह्या जमिनीचेर जाल्ले अतिक्रमण काडून उडोवचे आनी पयलीं आशिल्ले तशें करून दिवचे अशी मागणी कोमिनिदादांनी केल्या. It's a CRZ inspection. You are aware that you have read the notice, so we will submit the report to the authority. We are doing it as the procedure. The complaints are present. All the parties are involved. We are doing. हांव आतां हे गोमटाचे प्रॉपर्टी आहा पळय त्यो हांव साल्वार करूंक सोदतां. ते टेप तेणी लायल्या पळय त्यो तेंच्यो मिशिनाचेर करूंक जाय. ते इंस्ट्रुमेंट हाडूंक जालो आनी ते इंस्ट्रुमेंटा प्रमाणे तो सामको आतां तेणी हातीन केल्या ओके डन. पूण हांव कितें म्हणटा तेणी माती कितली घातल्या तेजी हायट काडूंक ना. तेजी हायट काडूंक ना. What is the permissible level or is not permissible? Paddy field has to be restored to the original status. How we will be able to restore them? हे भागान मेर्शे पंचायत एरियान जे सगल्यो कोमदाद आसात, मोरंबी ग्रांद, मोरंबी पिकेन आनी बाकीचे चिंबेल, सांताक्रूज, ही एरिया आसा ही पणजेची एक लायफलायन. हांगा माती घालप म्हळ्यार पणजी दर्यांत व्हांवून वचपाचो एक चान्स आसा. इतली परिस्थिती विकट आनी क्लायमेट क्रायसिसाचो गव्हर्मेंटाचो स्वताचो रिपोर्ट म्हणटा की गोंयची जमनी 15 मिटर जी दर्या वयर आसा 15 मिटर पर्यंत फ्लडिंगाक मुखार हें जातली, डिस्ट्रॉय जातली जमनी. सो ह्यो आतां हे फ्लडींग मुखार 5 वर्सांनी जे जावपाचें आसा ते आमकां जावपा जायना हे गांवांनी, पणजे आनी बाकीचे भागान. जाल्यार हें सगळें इमिजिएटली रिस्टोर करूंक जाय. वास्को शारात जळीमळी बॅनरां लायिल्ल्या कारणान शार बुरशें दिसपाक लागला. नगरपालिकेचो परवानो घेनासतना अशे बॅनर लायिल्ल्या कारणान पालिकेक महसूल लेगीत चुकता. तशेंच रस्त्याच्या कुशीक बॅनर लायिल्ल्यान अपघाताचें प्रमाण लेगीत वाडटा आनी ह्या खातीर वास्कोतले सगळे बॅनर काडपाचो निर्णय घेतला अशी माहिती वास्कोचे आमदार दाजी साळकारान दिल्या. वास्कोक बॅनर लेस करून गोंयांतले पयले बॅनरा शिवाय अशें शार करपाची आमची मोख आसा. आमी अशी मोख दवरल्या अशें दाजी साळकारान सांगलां. आज आमी पळयतात की आमी सगळ्या कडेन बॅनर्स लायता, हांवूय लायता, हांव ना म्हणना. पूण एक एकदां कितें जाता की खुबशे लोक अशा जाग्यार लायता जंय दुसऱ्यांक दिसना
नाजाल्यार तातूंत एक्सिडेंट जाता नाजाल्यार खंयच्या खंय म्हणजे ताका हें ना ताळ आनी तंत्र ना खंयचे मेळटा थंय आपूण लायता तातूंत भितर म्हाका दिसना म्युन्सिपालिटी कितें रेवन्यूय मेळटा म्हणून सिटी बुरशी दिसता हे सगळें पळोवपाक गेले जाल्यार हांवें म्युन्सिपालिटी कडेन रिक्वेस्ट केलो की आमी पयली म्युन्सिपालिटी जावया जी बॅनरलेस वतली अशी की आयच्यान बॅनर नाका म्हणून तांचे थोड्या कडल्यान रिक्वेस्ट आयलो की आमी भायरचे स्टेटींत जे आसा तशे 2 स्पॉट आमी आयडेंटिफाय करचे जे लोकांक त्रास जायना जे लोकांक ट्रॅफिका खातीर हिंड्रन्स जायना एक्सिडंट जावंक शकना अशे 2-3 स्पॉट्स आमी आयडेंटिफाय करया आनी कोणाकूय सपोज तांचेर एडवर्टायजमेंट करपा जाय ताणें वेवस्थीत पयशे फारीक करून करचें अशें म्हणून आमी म्युन्सिपालिटी कडेन मागलां आनी ताणेंय सांगलां ताणें मिटिंगेन घाला तो पॉयंट सो म्हाका दिसता ताणें एक्सेप्ट करचो आनी गोंयान भितर एक आमी स्टार्ट करचें आमी एक इन्स्पिरेशन जावचें अशें की आमकां नाका बॅनर हे बुरशेपण सिटी बुरशी जाता तातूंत भितर पोल्युशनूय जाता बिकॉज हे जे बॅनर्स आसता हे परते रिसायकल जायना सो तातूंत भितर आनी पोल्युशन जाता म्हणजे तुमकां पयल्यार कळटलें की आज इतले बॅनर्स आमी प्रिंट करता तातूंत भितर पोल्युशनूय वाडटा एक्सिडेंट्सूय वाडटा सिटी बुरशी दिसता म्युन्सिपालिटीकूय रेवेन्यू ना हें सगळ्या पयल्या बॅनरलेस वचप हीच एक हें अशें म्हाका दिसता. संजीवनी साखर कारखान्याच्या जमनीचेर सरकारांतल्या कांय प्रॉपर्टी डिलरांची नजर आशिल्ल्या कारणानूच हांगा जावपी इनेथॉल प्रकल्प सुरू जावपाक कळाव जाता असो आरोप गोवा फॉरवर्ड पक्षाचो अध्यक्ष विजय सरदेसायान केला. ऊस उत्पादकांक सरकार जी लुकसाण भरपाय दिवपाचो आशिल्लो ती तांकां मेळना अशी कागाळ घेवन कांय ऊस उत्पादक विजय सरदेसायाक मेळपाक गेल्ले. तांच्यो अडचणी आयकून घेतल्या उपरांत आपूण हो प्रश्न विधानसभेत मांडटलोच अशें आश्वासन लेगीत विजय सरदेसायान ह्या वेळार ऊस उत्पादकांक दिल्लेलें आसा. गोंयांत खूब इश्यूज आहात. गोंयचे ऊस उत्पादक म्हणल्यार ऊसाचे शेतकरी हांकां सरकारान डावन रायट फटयल्ले आहा. पयलीं तांकां सांगलें की 5 वर्सां खातीर तुमकां आमी कॉम्पेन्सेट करतले आनी तुमचे हायेस्ट यील्ड आहा ताजे प्रमाणे आमी तुमकां कॉम्पेन्सेट करतले ताजे मागीर एक्च्युअल यील्ड म्हणून थंय फटयले आनी हे सगळी प्रक्रिया चालू आसतना जेन्ना इथानॉल प्लांट हाडटा म्हणटात संजीवनी कारखान्यान मदींच सरकारान वाटे घालपाक सुरवात केली जमनीचे. सो प्रॉपर्टीचो हो इशू जाल्लो आहा आनी जे आमचे राज्य चलयतात तांकां प्रॉपर्टीचें खूब पडलें. सो तांणी आपले भितर वाटे घालून सगळे आतां प्रॉपर्टी वांटपाची मेन प्रक्रिया धरल्या. ऊस उत्पादक थंयच उरलो आनी अशें जाल्लें आहा फायनल की ऊस आतां लोक सोडटले. ऊस उत्पादकाचो फुडार सारको एक डावट व्हडलो जाल्लो आहा की बाबा ऊस म्हणटा गोंयांत जातलो काय कितें. आनी पयले गोंयचे मुखेलमंत्री भाऊसाहेब बांदोडकरान जे लोकांक उतर दिल्लें की गोंयांत ऊसाची संजीवनी कारखानो आसतलो आनी ताचे खातीर लोकांनी ऊसाक उत्पादन स्टार्ट करचें हाजेरूच घात हो सरकार करपाक लागिल्लो आहा. म्हाका ऊसाचे शेतकरी येवन मेळिल्ले आहा, ऊस उत्पादक मेळिल्ले आहा आनी तांचो हांव इशू ह्या एसेंब्लीन रेज करतो. हांवें जी कमिटी नॉमिनेट जाल्ली नरेंद्र सावयकर ताजे कडेनूय टेलिफोन करून हांव उलयलां. ताजी सायड हांवें घेतल्या. म्हाका दिसता की ताज्या हातान हें बरें ना. ताजे हातांतले भायर गेल्लें आहा. हें आतां प्रॉपर्टी मॅटर जाल्लें आहा आनी तें म्हाका दिसता एसेंब्लीन रेज करचें पडटलेंच. बारीक लोकांक आवाज जावपा खातीर आमी सदांच आसतले. तातूंत RDAचे एम्प्लॉईज आयल्यात तांकां 7th पे कमिशनान तांकां घेवंक ना. तांकां 18तल्यान घेतात जेन्ना 16तल्यान घेवंक जाय आशिल्लें अशेंय हाजे पयलीं उतर दिल्लें. थंय बी तांकां कॅट जायत आहा. सो आय थिंक आय वील रेज ऑल दीस इश्यूज. ह्यो आशिल्ल्यो गांवगिऱ्या वाठारांतल्यो खबरो म्हणजे आवाज गोंयचो हे बुलेटीन. मेळ्या गोमंतकाच्या फुडल्या खबरांक अश्योच अपडेटेड खबरां खातीर सबस्क्रायब करा गोमंतकाच्या YouTube चॅनल. फेसबुकाचेर सुद्दां गोमंतक TV फॉलो करा. पळयत रावात गोमंतक TV.